पेडण्यात तुया मोरमुसे वाठारात गोवा एंटीबायोटिक कंपनीन 5 घरांचे कंपाऊंड वॉल मोडले। ह्या घरकाराक कंपनीन कसलीच नोटीस दिल्ली ना। कंपनी म्हणटा हो वाठार तांच्या प्रॉपर्टीत येता। लोकांक सांगनासतना कंपाऊंड वॉल मोडपाचो प्रकार चुकीचो आनी बेकायदेशीर म्हण तुयेची सरपंच उलयता। आमकां हेचे सांगांक ना, डायरेक्ट गेले आनी काडटो। डायरेक्ट काढले आनी नोटीस कांयच ना। हेंका सोपता काय डायरेक्ट घेवन काढू? म्हाका सांग, तुम्ही सगळेच नोटी वर्सान दोन वर्सान एकदा धाडटाला आनी मोडून घेताला कित्याक म्हणा? तुमच्या असं जागा बांदच्या टायमार तुम्ही येऊन जायसले। जीएपीएलातले जे कामगार तेंच्यान ते लेबराक हाडून हे सगळे जे कंपाऊंड जे मोडलेले आसा ते तेंच्यानी आमकां एक तर पंचायतीक तेंच्यानी कळोवंक ना, जावं त्या लोकांकडे नोटीसी कितेंच पावूंक ना। तेका लागून हांवें डेप्युटी कलेक्टरान सुद्दां फोन करून विचारले कितें घाल, तर ती म्हणटाली आपणाक नोटीस पावली पण आमकां पंचायतीन नोटीस पावना कशी आनी कितें ते। आनी म्हाका एक सांगोवचें दिसता, हांवें तांकां रिक्वेस्ट केली सरपंच ह्या नात्यान की तुमचें जर कितें आहा जाल्यार तुमी पयलीं आमकां सांगपाक जाय आसलें आनी कित्याक लागून म्हणटा तुमकां ऑर्डर कोणी दिली डेमोलेशन करपाक अशें हांवें जेन्ना विचारलें जाल्यार ते कोणूच उलोवपाक तयार ना। See, actually this is company's property and there is some illegal construction happening. It is our duty to demolish it. And it is happening actually like without any control. It is our moral duty to protect our land. It's not our personal property, it's the government land. समाजातलो भेदभाव पयस करपाक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान खूप कष्ट घेतले। ताणे समाजाक मनीसपण शिकयले। आंबेडकरान बरयल्ल्या घटनेक लागून देश उदरगतीच्या वाटेन चल्ला म्हण विरोधी फुडारी प्रतापसिंग राणे उलयलो। काँग्रेसीन बाबासाहेब आंबेडकराची पणजे 125वी जयंती मनयली। थंय राणे उलयलो। सुवाळ्या क्रमांकांत खलप धरून काँग्रेसीचे बाकीचे कांय फुडारी आशिल्ले। देशान भेदभाव आसूंक जायना, सगळ्यांक समान हक्क आसूंक जाय आनी माणुसकी हो मोठो धर्म घेवन आमी फुडें वचोंक जाय आनी हे आमची देशाची घटना हे खरोखरच त्या घटनेद्वारे देशाची प्रगती जावंक जाय। बाबासाहेब आंबेडकर एक महान दलित लीडर, हांकां हो मान वयता। सो ह्या भारतीय समाजाची ही जी रचना जी आसा ती रचना जर जोपर्यंत आमी ना करिना जातले कितें? एक बहुत हे स्वरूपाचे एक चॅलेंज आंबेडकरान कष्टाची नोकरी करून दवरले 1930 फुडें ऑलमोस्ट 100 years जावपाक पावले। जर तुम्ही ह्यो चालीरीती अनिश्ट रीती ना मोडल्यो, ह्यो भिंती तुम्ही जर ना काबार केल्यो, इफ यू डू नॉट प्रपोज लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।